राना खात्याची टीम बेबे मारून खातल्या आड मोहीम सुरू केल्या आता। पावस सुरू जालो की बेबे धरपाक सुरू। बुधवारा बिरेस्तारा 6 जाणांक बेबे मारताना बेब्या सयत धरले। कुडचड्यार एकल्याक गुडी पारोड्यात 3 जाणांक आणि फातोड्ड्या चंद्रवाड्यार 2 जाणांक धरल्यात। कुडचड्यार 40, गुडी पारोड्यात 30 वयर, फातोड्ड्या चंद्रवाड्यार 65 बेबे धरल्यात। हे रॅकेटांतल्यान राना खात्याची टीम सोदता। बेबे मारप खावप कायद्यान क्रायम। सालसेटाक एक अराउंड 12 o'clock पाड्ड्यार आमी पेट्रोलिंग करता। सो थंयसर आमकां 2 जाण मनीस सस्पेक्ट गावले की शेतान बॅटरी घेवन कितें तरी सोडटा कशें धरले। पळय जाल्यार आमकां भितर एक बॅग गावलें अराउंड 25 kgs आनी 2 मनीस आहले, फेडलीस रॉड्रिगीस एज 51, सारजोराचो, आनी एक शर्विन रॉड्रिगीस। तेंचे बॅग घेतकूच तितून 13 लायव्ह बुल फ्रॉक्स मोठे मेळ्ळे आमकां डिटेन केले आनी ते 13 बुल फ्रॉक्स रिलीज पंचायत केलो आनी आमी लायव्ह ते सोडले न्हंयेवर। कॉलेज जातना फातोर्डा चांदवाडो म्हणटा तो नुवे बॉर्डरी पडटा थंयसर आमकां 4 जाण दिसले कितें करता तो की सस्पेक्ट दिसले की ते बेबे धरता कितें थंय तरी ग्रूप कसो आनी विथ बॅग आसली तेंचे कडेन। आमचो स्टाफ जेन्ना तांकां चेस केलो ते 2 जाण पळय थंयसर ती बॅग आसतकूच परत बॅग ओपन करतकूच भितर खूब लायव्ह फुल फ्रॉक्स बुल फ्रॉक्स हाडले, परत तांकां दोगांक हाडले आनी हांगासर तूं कावंट केले। कावंट करतकूच मागीर 50 लायव्ह बुल फ्रॉक्स आमकां मेळ्ळे दोगांक। त्या दोगांकूय हांगासर ट्रेनिंग केलें, एकटो आसलो ऑलिस्टन पेरेरा फातोर्डा आनी एकटो नेवेस बार्बोसो। कारण परत पाड्यार थंयसर गुडयेर म्हणटा थंयसर खुबशे चालू आसता थंयसर केन्ना ते कॉफेन धरपाचे बेबे धरपाचे थंय आमी कंटिन्यूस पेट्रोल करता। परत थंय वयतकूच थंयसर आनी एक कोण तरी धरता कसो दिसलो आनी धरतकूच परत चेस करता तेन्ना थोडे हे सायडीन तेणी पळोवपाक लागले आनी परत एकट्याक धरलो। धरतकूच तेजे कडेन परत एक बॅग मेळ्ळें, परत भितर आमकां लायव्ह फ्रॉक्स एक 4 भायर वयताले आनी एक टोटल 10 लायव्ह फ्रॉक्स मेळ्ळे आनी ताका डिटेन केलो। कॅप्चरींग एज पर वायल्ड लायफ प्रोटेक्शन एक्ट तिगांच्यो केसी बूक केल्यो। टोटल 5 जाण जाले, पयले केसीचे 2, ह्या 2 आनी हेजे 1, टोटल 5 जाणांक डिटेन केलो। ताका तूं अरेस्ट केलो जेएमएफसी व्हरून धाडलो काय ताका रिमांड कोर्ट दितात। मिनिमम पनिशमेंट इट कॅन बी एक्सटेंडेड अप टू 3 years, 3 वर्सां पर्यंत वचूं शकता, मागीर फायन सुद्दां 25,000 पर्यंत वचूं शकता। आमकां सकाळी मेळिल्ले म्हायती प्रमाण म्हजो रावंड फॉरेस्टर आनी म्हजो फॉरेस्ट गार्ड म्हादेव तेली आनी डेप्युटी रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर मोहनदास नायक हे जाग्यार वचून तांणी बेबे सोलतना एका मनशाक धरलो। ताजे बरोबर आनीकय 3 लोक आशिल्ले जे पळून गेले आनी तांची सर्च आमकां चालू आसा। आतां सद्याक ह्या मनशाक आमी ताब्यांत दवरला आनी फाल्यां आमी ताका कोर्टाक प्रोड्यूस करतले। नांव तेजें? त्या मनशाचें नांव फ्रेलिनो फ्रांसिस्को बोर्जीस, नुवे हांगा रावपी तो, 22 वर्सांचो तरणे भुरगो। वायल्ड लायफ प्रोटेक्शन एक्टाच्यो सगळ्यो ऑफेन्सीस जितले आसात तितले क्रिमिनल ऑफेन्सीस म्हणल्यारच क्रिमिनल ऑफेन्सी भितर सरलो म्हणटकीर ऑटोमॅटीक भायर वचपाक तुमी जेन्ना विजा सोदता तेन्ना तुमकां भयंकर त्रास जावपाची शक्यता आसा, भायर वचपाचें बंद जावपाची शक्यता आसा। हे वायल्ड लायफ जे आसा ते सांगपा म्हळ्यार हे बेबे आसा ते तुमचे मॉस्किटोज खावन तुमकां डेंग्यू जावं मलेरिया हांचे पासून वाचयतात। तांकां जर तुमी खावपाक लागले जायत जाल्यार फाल्यां तुमकां डेंग्यून आनी मलेरियान खावप हें प्राप्त आसा। बेतलान पोर्ट प्रोजेक्टाक केपेचो आमदार बाबू कवळेकाराचो विरोध। पोर्टाक लागून सगळो ट्रॅफिक केप्या बाळी येतलो आनी ताका लागून वाठारांत एक्सिडंट वाडटले। हो प्रस्तावित पोर्ट बांदपाक जाय त्यो गजाली बेतलान ना म्हूण आमदार बाबू उलयता। बाबूक खंय पोर्टाच्या प्रकल्पा विशीं सरकारा कडच्यान अजून कसलीच म्हायती ना। पोर्ट हांगा जाले उपरांत जी मायनींग येरादारी जी आसा ती आयज कितल्या लोकांक त्रास जातात त्या भागाच्या, ताका लागून जर मायनिंगाचो विचार करीत आनी तो पोर्ट जर मायनिंगाक जर यूज जायत जाल्यार म्हाका दिसता हो एक बरी चिंतेची गजाल। लोकांक जिवाक जीव धोक्याक घालून डेव्हलपमेंट न्ही, तर म्हाका दिसता की जागो पोर्टा खातीर फिट न्ही। फक्त पोर्टाचो विचार करीत आतां सीएमाक किंवा आनी कोणाकय जेन्ना पणजी रावन सांगप सगळें इजी की तांकां ते जो प्रॉब्लेम जातलो ते तांकां कांय इफेक्ट जायना, तेंच्या मतदारसंघाक इफेक्ट जायना, तेंच्या लोकांक इफेक्ट जायना। पूण कित्याक ते ओवरऑल गोंयचो विचार करता असो म्हणटाले की पोर्ट येयले उपरांत गोंयांक इतलो येनावळ येतली, इतलो इन्कम येतलो, इतलो काम सोर्स वाडटलो, हें वाडटलो, तें सगळें बरें आहा। पूण त्याच बरोबर लोकल्सांक जो त्रास जातलो हेजेरूय कोण तूं नाकारपाक म्हणजे आमी ना म्हणपाक शकना।
इतले मजगतीं नाकेरी बेतल्यान मंगलदास नायक बिनविरोध सरपंच जाला. ताका आमदार बाबूचो तेंको. इतलो तेंप ती पंचायत बीजेपी कडेन आशिल्ली. तेजेर कितें आसतलें? त्या हेजेर म्हाजो फुल्ल ओपोज आसतलो. हांव ग्रामसभा घेवन लोकांक एकठांय लोकांक सांगतलो म्हणजे अशें जर प्रोजेक्ट जालो जाल्यार फाल्यां आमकां सामकें डेंजरस ऑफ ह्या बेतूल हांकां चड डेंजरस आसतलो. तेन्ना हेजेर हांव फुल्ल जाता तितलें हें करतलो आनी सरावंडींग पंचायतीकय हांव नोटीस काडटलो म्हणजे तांकांय एक कॉल करतलो लेटर काडटलो आनी तांकांय कळयतलो असो बाबा तुमी आमकां सपोर्ट दिया. प्रुडंटा खातीर सावियो डायस. प्लास्टीक कोयराचो प्रस्न मोठो. कोयरांतल्यान प्लास्टीक वेगळे काडले म्हूण उपाय जायना. ताचो प्रक्रिया करून विलो लागूंक जाय म्हूण उपमुख्यमंत्री फ्रांसीस उलयलो. पेडण्यां प्लास्टीक वेस्ट टू फ्युअल प्लांटाची बुन्याद घालतना तो उलयलो. सुमार 15 कोटींचो हो प्लांट MK एरोनॉटिक्स कंपनी उबारतली आनी चलयतली. कार्यावळीक पंचायत मंत्री आशिल्लो. DMA आनी जी सुडाच्या आदारान पेडण्यां प्लास्टीक वेस्ट टू फ्युअल प्लास्टीक प्रक्रिया प्रकल्प उबारपाचें थारला. बेरेस्तारा उपमुख्यमंत्री फ्रांसीस आनी पंचायत मंत्री आल्लेकरान प्रकल्पाची बुन्याद घाली. म्हजो गांव स्वच्छ दवरलो तेन्ना उरलेलो सगळो भारत स्वच्छ जातलो. ही कल्पना घेवन हे जे प्लास्टीक आसा त्या प्लास्टिकाची योग्य पद्धतीची विल्हेवाट लावपाची गरज आसा अशें समजून आमचे जी सुडा आनी DMA आनी म्युनिसिपालिटीचे आमचे माननीय मंत्री हांच्यांनी ही कल्पना फुडें हाडली. निमणे आमी गार्बेजीचे प्लास्टीक कंटेनर कशी करता सोल्युशन मध्ये खूप लोक समजतात सोल्युशन म्हणून सोल्युशन आता ते सोल्युशन म्हणजे प्लास्टिक ते नष्ट करपाक जाय. सुमार 15 कोटीचो हो प्लांट MK एरोनॉटिक्स कंपनीक दिला. The biggest environmental issue today is the plastics. If you take today municipal solid waste, what is happening all across our country? 16,000 tons of plastic waste alone is getting the entire country. 16,000 tons. And plastic is made from hydrocarbon. Reversing it back to hydrocarbon is the best end of life solution. The advantage of this technology is there is no pollution, there is no air pollution because we don't burn the plastics. The plastic from the molten state is converted to hydrocarbon. प्रुडंटा खातीर विनोद मेथर. घेऊया एक विराम.